कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. ऑडिबल असणं वॉइस सगळ्यांक स्वागत करता असं आयच्या श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशनांतू नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद लीलामृताच्या एक अध्यायी कितले वेळू आमका चर्च करूयात. आज आम्ही वॉल्यूम 1 4 अध्यायार आसाची. हाजी फुडें आम्ही इंट्रोडक्शन आणि श्रीला प्रभुपाद स्वामीला सनपणार आशिल्ले लिहिले पुरा आयकलेलं आसा. आयचे सेशनाक मस्त विशेष आसा. इट म्हळ्यार अंतू मस्त पंत कार्तिक महिन्याचे उल्लेख आसा. त्यानंतर श्रीला प्रभुपाद स्वामीना तंगेले गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तंगेलोटू कशी मेळ्ळले आणि तंगेलोटू कसले व्यवहार आशिल्ले, कशी व्यवहार केल्ले आणि मूलतः जावन त्यांनी कशी प्रचारांतू आयिल्ल्याची म्हणलेले आमकां पाठ मेळटा. त्यानंतर आशिल्ले भितर व्हड एक पाठ कसो म्हणल्यार गृहस्थ जावन आशिल्ले एक व्यक्ती, गृहस्थाश्रम आशिल्ले श्रीला प्रभुपाद स्वामी अभयचरण त्यांनी कशी यद्दी व्हड एक आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन सूर केलेले म्हणलेले आमकां आयच्या अध्यायांतू मना करून घेवयात. श्रीमद भागवतमांतू एक श्लोक आसा. ते भागवतमा श्लोका फुडें आमकां आयचे टायटलाचे कसं म्हण पळोवया. सुरवेर माताजीन सांगिल्ले वरी हाऊ शॅल आय सर्व यू. कोणाय इंग्लिशान वताच वे या पाठ स्क्रीन दिसता स्वा मिगेला वाजित थांबा प्रभुजी. यस. I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you see the message to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teachings to the people in general as well as philosophers and religionists. हंगा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर श्रीला प्रभुपाद एक लेटर बरयलेलं आसा. तातूंतल्या एक लाईन ते हायलाइट करून दाखयलेलं. I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teachings to the people in general as well as philosophers and religionists. त्यांनी हे आदेश दिलेले कोणाका प्रभुपाद स्वामीक की इंग्लिशान तुम्ही वचून प्रीच करका आणि तुम्ही तांतू सक्सेस जाता म्हणलेले एक सेंटेन्स हांगा दिला. कंचेंतू चैतन्य महाप्रभुजल शिक्षण कोणा दिवका, सामान्य जनाकय दिवका,
तांकां मात्र नाही फिलॉसॉफर्स आके आणि रिलिजनिस्ट आके तांकांय दिव का म्हळाले धर्म पालन करताल तांकांय दिव का म्हळाले हांगा आदेश कोण दिलेलो आसा श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान श्रीला प्रभुपाद स्वामी दिलेलो आसा तातूंतल्यान आमकां कळटा हाऊ शॅल आय सर्व यू म्हळाले अति सुंदर जावन आशिल्लें हे चॅप्टर अंतू आमकां मुख्य जावन श्रीला प्रभुपाद स्वामी 1932 अंतू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जातानी मस्त तांगेले शिष्य घेवन 1 महिन्याचे वृंदावन परिक्रमा वताची यमुना तटांतू आणि कृष्णान लीली केलेलो जागो मस्त पळोवचे करूक तांगेले पुरा टीमा घेवन तांणी वतात थंय तांतू श्रीला प्रभुपाद स्वाम्याक त्या वेळारी आजी गोत्त आसा की आनी व्हरताची म्हणाल्या जाल्यार तांकां वचूं जाय न्ही पुरा यात्राक जाल्यार कसं करता म्हळ्यार कशी पुणी कोरून एक दीस ताजे मध्यांतू तांणी त्या परिक्रमाक जॉइन जावचे पळयताची कोशी म्हळ्यार जागेर श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले कृष्ण भावनामृत चैतन्य महाप्रभूला मिशन तांणी 1918 अंतू सुरू केलेलो आसल्या परिक्रमा त्या वेळार तांणी कसं केलें म्हळ्यार फुडें ताजे फुडें भजन नंतर देवाल कार्य पुरा व्हड नमुन्यार जायनाशिल्लें सन्न सन्न नमुन्यार एक जाग्यार राबून कोरून करता आशिल्ल्याची आनी कसं केलें ते येवन श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान ते व्हड नमुन्यार ताजे प्रचार करूं सुरू केले आनी एक अति सुंदर एक देवस्थान कलकत्तांत बांदलें 1913 ताजे ओटू राबूक उलटा डंगांतू थोडे रूम्स घेवन थंयचे हे देवस्थानाक सेव करता जणांक राबूक करूक अवसर करून दिल्ले श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगूस की आम्ही एक भक्तान तगेले खुद खातीर तगेले खातीरच ताणें एक पुणी पैसे इंद्रिय तृप्ती खातीर खर्च करूनच जा म्हणून जाल्यार कृष्णाल तृप्ती खातीर कितलेय खर्च करूं येता म्हणाल सांगू आसा हांतू आमकां श्रीला रूपा गोस्वामीले वर्ड समकूट करूं येता की हे भौतीक जगतांतू कृष्णाल सेव करचे खातीर भौतिक दुनियातून मस्त धूर आम्ही राबू का म्हळ्यार तांणी सांगू आसा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान त्या वेळार मस्त प्रिंटिंग प्रेस पुस्तक वितरण करचे खातीर आशिल्ले भितर नवे आशिल्ले मिशनरी प्रिंटिंग प्रेस कोरून पुरा जणांक कृष्ण कथा पावोवचे खातीर प्रयत्न केल्लो आसा आनी देवाल खातीर तांणी फुडली जनावरी पिंदिले तसल कसले अवंगाल न्हय घालचे आशिल्ले भितर लायक अवंगाल त्यानंतर देवाल खातीर आशिल्ले भितर लायक क्वॉलिटी आयटम्स आशिल्ले भितर व्हड देवस्थान बांदूक पुरा तांणी प्रयत्न केल्लो आसा तांगेले एप्रोचाची जणाक कशी पुणी कोण कृष्ण भावनामृतांत हाडका म्हणून कलकत्तांतू भाग बाजार म्हळ्यार जागेर तांणी एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करून जाताची तांतू भितर अति सुंदर सन्न सन्न बॉम्बे देवालय रूपार आशिल्ले मस्त बॉम्बेचे लिहिले
डायोरामा फॉर्मॅटारी कोरो सर म्हाका आतुड आसत की आमी ल्हान आसतना शिकिले क्रिश्चन फ्रैत आशिल्ली स्कुला शिकिले आमी थंय क्रिसमसा वेळार क्रिब्ब म्हणल्यार एक वस्त आसा क्रिब्ब म्हणल्यार ते चंद कोरून सಣ್ಣ बॉम्बेन जीसस क्राइस्टाला विषय त्यांनी प्रेझेंट करताची तशीच जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरान अति सुंदर जावन पुरा बॉम्बे वरी एक जागेर मस्त नमुन्याचे डायोरामा एस्टॅब्लिश केलेलो आसा त्या बिल्डिंगांत आयल जणाक येवन ते बॉम्बे रुपार पळयतना मस्त इम्प्रेस जावचे खातीर त्यांनी असले एक प्रीचिंग टूल त्यांनी यूज केलेलो आसा तशीच एक पंता कलकत्ताच्या मुख्य जावन आशिल्ले एक पॉलिटिशियन त्यांनी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरालें सांगताची नादिया प्रकाशा म्हणल्यार एक डेली न्यूजपेपर ताका प्रिंट करूंक आशा आसा तुमी तांतू लेखन दीत जाल्यार म्हणून तेन्ना श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगू आसा हे देवाल विशय डेली नाही एव्हरी मुवमेंट देवाल विषय सांगल्यार सरना कितली जण वाज्य आसताची जाल्यार ते एव्हरी मुवमेंट तुम्ही पब्लिश करका म्हणलें त्यांनी सांगू आसा त्यांनी 1932 अंतू श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराले हार्मोनिस्ट म्हणल्यार एक पुस्तक आशिल्लें मॅगझीन तांतू ताणें एक एडवर्टाइजमेंट दिवचें आसा कसं म्हणल्यार ब्रजमंडल परिक्रमा ब्रजमंडलाचे परिक्रम करूंक कोणा सगळे इंटरेस्ट आसा तांणी ओट्टू मेळका म्हणून तांतू तांणी कसं सांगला म्हणल्यार हिज डिवाइन ग्रेस परमहंस श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज मध्वा गौडीय वैष्णव कम्युनिटीचे मुख्य जावन आशिल्ले त्यांनी चैतन्य महाप्रभूले मिशन मुखारसून व्हरूंक सगळ्यांकय इन्वाइट करता आसा ताका खंयची गांवच्यो नंतर खंयची जाती खंयची तांगेले कलर कसले प्राय कसले बायल मनश की दल मनश तसले रेस्ट्रिक्शन ना तुमकां पुरा आमगेलो टेवन ब्रजाचे ब्रजभूमीचे परिक्रमा करूयात म्हणून सांगून त्यांनी एक एडवर्टाइजमेंट दिवचे आसा ते श्रीला प्रभुपाद स्वामीक त्या वेळार त्यांनी तांगेलें नांव आशिल्लें अभय चरण त्यांनी एक प्रयाग फार्मसी म्हणल्यार बिझनसान तू इन्वॉल्व जावन आशिल्ल्याची तांकां मस्त इम्प्रेस जाता भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराले परिक्रमा विषय तांगेले आचरणा विषय सगळं आयकुचेक तशी त्यांनी वृंदावन परिक्रम करतना एक दीस कशी पण कोरून त्यांनी मेळू वताची भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराक थंय मस्त संन्यासी आणि तांगेले शिष्य पुरा ओट्टू मेळून भारी चंदायारी एक टेंट पुरा घालून त्या टेंटा सुत्तू मध्येचंतू देवादवरून तांतू भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा तांणी आशिल्ल्याची तांगेले ओट्टू लागलेगी आशिल्ले टेंटांतू संन्यासी तांणी आशिल्ल्याची त्यानंतर थंय पुरा लायट पुरा घाल्लेलो आसा राती आनी केन्नाय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले प्रवचन दिता आशिल्ल्याची एक कडेन कीर्तन जाता आशिल्लें तशी अति सुंदर जावन आशिल्ली अरेंजमेंट वृंदावनांत आशिल्लें श्यामकुंड राधाकुंड थंय पुरा आदिकेशव टेंपल कंसा मारला जागो ते पुरा पळोवचे करून दाखोवन करून भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा तांकां परिक्रमा व्हरता आशिल्ल्याची तशी हांगा थंय अभयचरण श्रीला प्रभुपाद स्वामी थंय येतना पळयताच की इतली सुंदर अरेंजमेंट आसा आनी तांकां पुरा संन्यासी तांणी आसत थंय थंयचे एक ऑलमोस्ट भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराल त्या कॅम्पाचे लास्ट डे आशिल्ले आनी तांणी सांगताची हांव केशव स्वामी महाराजा मेळ्ळेलो आसा
त्यांनी अनाउन्स करतस थई या परिक्रमा कडेना फाय पूरा जण फाई भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मथुरा वत्तस जलेरी आज संजे तंगेल हरिकत अस तेच वळारी हरिकते वळारीची कोणासकड शेषशाही विष्णू पुळचे वचका त्या जणाक वच्चेत म्हणून सांगितलं असं त्यांना मस्त जण ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು शेषशाही विष्णू पुळचे वत्ताची 10-12 जण थई रप्ताची भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराला कथा ऐकूचे का तंतु अभयचरण श्रीला प्रभुपाद स्वामी आलोचन करताचे आमात कसं कोरका शेषशाही विष्णू पुळचे वचका की कथा ऐकूच्या रपका भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले म्हणून आलोचन कोरनो त्यांनी निश्चय करताच की आवा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले कथा ऐकूच्या गंगा बसता शेषशाही विष्णू का मागीर जलेरी पळो येत न्हू म्हणून सांगून त्यांनी ते बसताची आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कथा सूर करतात संजय भारी सान ग्रुप बघता तेंगेले येदे जण असते 10-15 जण कोणाक ऐकूचेक इंटरेस्ट असकी त्यांनी बैसून असताची त्यांनी प्रवचन सूर कोरनु तेंगेले व्हडो वॉयसान चंद कोरनु देवाला कृष्णाल विषय सांगू सूर करताची आणि त्यांनी संबंध आभिधेय प्रयोजन ताजी विषय चर्चा करताची उडगा असू का आमच्या सगळ्यांक आम्ही मंगळाचरण करताना एकाक पण आम्ही शॉर्ट करताच मेजॉरिटी टाइम मानतो जाल्यार फुल मंगळाचरण करताना संबंध दी देव प्रणाम आभिधेय दी देव प्रणाम आणि प्रयोज दी देव प्रणाम पुरा करताची जयतां सुरतौ पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदांबोजौ राधा मदन मोहनौ उडगा ससुका संबंधा विषय सांगताना श्रीमती राधाराणी आणि मदन मोहन तंगेले कृपा मितीन कृष्ण भावनामृतांतू ये बुद्धी नतिले धड्ड आशिल्ले म्हाका कशी पुणी कोरनु तंगेल कृपा मितीन कृष्ण परमात्माला चरणारविंदांतू स्थान दिवका म्हणून सांगून आम्ही मागून घेताची तशीची आभिधेयाच्या प्रणामान सांगतास दिव्यावृंदाय कल्पद्रुमतः श्रीमद् रत्नांगर सिंहासनस्थो श्रीमत् राधाशील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि तंतु ताजे अर्थ कसं म्हणल्यार वृंदावनाचे हे रत्नशे आशिल्ले रुक्कामुळांत बशिल्ले शिशी राधा गोविंद देवाक तांकां कोण सेव केला की मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल एसोसिएट्स म्हणाल आसा तांगेली कृपा प्राप्त जावका म्हणून सांगून मागून घेताची मागिरी श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथा श्रीयेस्तुनः श्री गोपीनाथाला अति सुंदर जावन श्री रासलीला अंतू वंशीवट अंतू त्या रूप पळोवचें कशी गोपीजनी ಒಟ್ಟಸಚಿ ತಂಗೆಲೆ सुंदर कोळलायकून ತಂಗೆಲೆ कृपा मिगेल वैर असो म्हणून सांगून आम्ही ओपनिंग प्रेयर्स सांगतात तशीच ते संबंध अभिधेय प्रयोजना विषय चर्चा करता आशिल्ल्याची श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी ते चर्च त्याची कथा 2 घंटे वयर वता मस्त जण उठून वता तांगेली सेवा करूक जाल्यार अभय चरणा त्यांनी थंय बैसून कशी पुणी कोण ऐकताची
भारी चंदाय तांणी सांगिला आयकरताची तेन्ना तांणी म्हणूस की पुरा म्हाका कर तुज्या हांव सेशना जाल्यारी म्हाका कशी पूण तें आयकूंक म्हणल्यार लाश आशिल्लें म्हणून आमकां मस्त अनुभव आसका कृष्ण भावनामृतांत येतना कसला बा अशी परत सांगता आसाची हें करून नज त्या करून नज मस्त नमुन्याचे डू अँड डोंट्स आस म्हणून म्हाका तेवढ गस आसा जननी माता जिननी हिज ग्रेस गोविंद रामदास तांणी मिगेल मम्मान तांणी सांगू आसा महेशा हें करून नज रे त्या करून नज कृष्ण भावनामृतांत तूं येवचे फुडें तांणी तशी परत सांगतना म्हाका दिसता आशिल्ली तब असं सकट सांगता आसाची पुरो जण करता गांवांत तुले आमी करूनच म्हणून ते म्हणून आमकां दिसता तशीच जप कोरकार ते एक जप तुकून करून 16 माल कोरका म्हणटना सांगतना दिसता आशिल्लें तशी जप करची कसले आमी कोणाक करची पळयन तेन्ना ताजी मोल गोत नाशिल्लें तशीच दिक्षे विशय करतना आमकां ताजी मोल गोत नाशिल्लें कसले ते दिक्षे घेवचे म्हणलें साक्षात चैतन्य महाप्रभूंताय दिक्षे घेतिल्ली आसा तशीच कृष्णाने आमकां दाखयलेलें आसा संदीप मुनीलांत शास्त्रांत मस्त ताजी उल्लेख आसा तशी अभयचरणाकय आश जत की म्हाकाय कृष्ण भावनामृतांत कशी पूण जोडसूं का आनी अशीच कथा आयकूंक अर्थ तुज्यानतलेरी व्हड ना जाल्यार मस्त पुरो अर्थ तुजेलेले मुगेल मनांत गेल्लेलो आसा म्हणलें तांकां दिसता तेन्ना एक पण कसो जेत म्हणल्यार अतुलानंद म्हणलेले गौडीय मठाचे प्रेसिडेंट सांगता भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर येता सरजी तांणी दिक्ष दिवचे तयार आसा कोणाक सगळो इंट्रस्ट आसा तांणी सांगू का म्हणून तेन्ना अभयचरण सांगता श्रीला प्रभुपाद स्वामी की म्हाका इच्छा आसा दिक्षी घेवचे तेंची तांणी वचून त्या प्रेसिडेंटा लागीं तांगेली इच्छा प्रकट करताची आनी तांणी मना करून घेताच की कृष्णाले प्रेम परिपूर्ण जावन मेळची खातीर दिक्षा मुख्य म्हणलें इति म्हळ्यार साक्षात ते प्रेम आमकां मुखार सून व्हरता गुरुले आदेशांत म्हणून तांणी मना करून घेताची आनी कृष्ण प्रेम जप करून मात्र आमकां मेळचें म्हणलें आनी तांणी सांगू वच त्या वेळार की म्हाका सान आसतना 12 वर्सांनी आमगेले परंपरांत आशिल्ले आमगेले फॅमिलींत आशिल्ले पुजारीन म्हाका दिक्ष दिल्लेलो आसा जाल्यार हांव ते सिरियस जावन घेयनी ते एक रिच्युअल जावन कसले कोरका म्हणलें केल्लेले जाल्यार म्हाका प्योर डिवोटी देवाले शुद्ध जावन आशिल्ले एक भक्ताले तुकून दिक्ष घेवका म्हणलें आशी आसा म्हूण सांगून तांणी मुखार सिताची भायलेले वचून सांगता अशी अशी आसा दिक्ष घेवचे इंट्रस्ट आसा म्हाका म्हूण सांगून तांणी तांगेले इच्छे प्रकट करताची बायला जायत म्हणटा तांणी जाल्यार तिक दिक्ष घेवचे तितले इंट्रस्ट ना ती देवाल कार्य पुरो करता जाल्यार अभयचरण जावकाले घेवू म्हूण सांगून तांणी जायत म्हणटाची आनी मुखार सिताची तशी भक्तिसिद्धांत श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी यज्ञ कुंडा येद्रा बैसून थंय दिक्ष दिवचे सुरू करताची अभयचरणा लोटू तागेल्या भयणी आनी भाव आशिल्ले बायलेनी तागेले दिक्ष घेतना आनी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगता हे अभयचरणाक अति सुंदर जावन आयकूचे क्षम आसा कॅपॅसिटी आसा म्हणटाची ते तांकां मस्त मन लागता अभयचरणाक की म्हाका आयकूचे श्रवणन करचे कॅपॅसिटी आसा म्हणून मुगेल गुरुदेवान सांगिल्लें आसा
त्यांचे मामा कितलेही प्रयत्न करका श्रवण करचे का म्हणून आणि त्यांनी नव प्रोसेसेस श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पाद सेवनम ताजी विषयाचे विषयार वाचताची मना करून घेताची कशी ये श्रवण आणि कीर्तनान कृष्णाक आम्ही तृप्ती करूयात म्हणून कोणाल मुखांतर तांगेले गुरुल मुखांतर म्हणून आम्ही त्यांना मना करून घेताची तश त्यांनी दीक्षा घेताना तांका एक पंथ हरिनाम दीक्षा आणि ब्राह्मण दीक्षा दोन्ही दिताची युजली कृष्ण भावनामृतांतू सुरवेरची दीक्षा म्हणताची ताका हरिनाम दीक्षा म्हणताची दोन्ही ಒಟ್ಟು दिवचे म्हणाल भारी रेर सुरवेरी हरिनाम दीक्षा दिवन जाताची ते 16 माला आम्ही रेग्युलरली कोरनु आमका कसले ते पालन कोरनु 4 नियम पालन कोरनु गुरुले आज्ञा प्रकार प्रचार करचे कॅपॅसिटीचे ते इनिशियल हरिनाम दीक्षांत मिळता सेकंड इनिशिएशन अंतू ब्राह्मणिकल इनिशिएशन म्हणतात तांका ब्राह्मणिकल इनिशिएशन अंतू तंतु देवाक कशी पूजन करचे पूज कश करचे आणि त्या सकड विषय करची कतिरी सेकंड इनिशिएशन दिताची तुम्ही ऐकूचे नसो पुरो तांका इनिशिएशन मेळ्ळें म्हणल्यार फर्स्ट इनिशिएशन ताका हरिनाम इनिशिएशन म्हणचे आणि तांका ब्राह्मण दीक्षा मेळ्ळें म्हणल्यार सेकंड इनिशिएशन जाल्लेलें आसता जी तांका ब्राह्मण दीक्षा म्हणटाची हांगा शिला प्रभुपाद स्वामी मात्र दोन्ही ಒಟ್ಟು मेळता तांगेलें नाव आशिल्लें कसलें अभयचरण म्हणून तांगेलें नावा ಒಟ್ಟು तांणी अरविंद म्हणलेलें सरसिताची अभयचरणारविंद म्हणलेलें नाव तांकां दीक्षा जाताची दिताची आणि तांकां आदेश दिता की श्रीला रूपा गोस्वामीला भक्तिरसामृत सिंधू म्हणलेलें पुस्तक तुम्ही वाचका ते आमगेले मेन भक्ती मुखार सून वचूंक आशिल्लें पुस्तक म्हणून तांणी श्रीला प्रभुपाद स्वामीक सांगताची अभयचरणाक तशी मुखार सून अभयचरणाक तांगेले बिझनेस अंतू कंटिन्यू करताची दीक्षा घेवन जाल्ला त्या काळांतू मस्त कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार दीक्षा घेवचे म्हळ्यार मागीर गृहस्थाश्रमांतू आसची उण तांणी देवस्थानांतू रावचे देवालय सेवा करचे जाल्यार शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान गृहस्था तांकां मस्त एनकरेज केला की दीक्षा घेवन घरकडेची देवस्थानां तशी कोरनु भायल बामणू चरडू पुरा देवाल सेव कोरका म्हणलें तशी येदे पंत तांकां तांगेले गुरूक पर्सनली मेळची तशी अवसर मेळ्ळेलो आसा मस्त पंत कशी जाता म्हळ्यार कृष्ण भावनामृतांतू तांगेले गुरूक दीक्षे वेळार मात्र मेळचे बाकी वेळार मेळचे तितली अवसर आसना एकाक लागले सौभाग्य आसता गुरूल सेव करचे ताका दोन्ही नमुने म्हणटाचे एक वपू सेवा एक वाणी सेवा वपू सेवा मेळचे भारी उणी जणाक केदनाय तांगेले गुरूल ओटासचे गुरूल सेव करचे गुरूले पाय चिरडूचे तांकां प्रसादम करून दिवचे तांणी सांगिल्लें तशें आयकून हें करचें मुखार सुचे तांकां तांगेले आंगा लुंबोळचे तसल सेवा पर्सनल सेवा मेळटा बाकीची कशी सेवा मेळटा तांणी कसलो आदेश दिला तांणी कथांत कसं सांगला तांणी परंपरेतून काणम कसो आदेश दिला ते प्रचार करचे अवसर ते पूर्ण शिष्या तांकां मेळटा तशी अभयचरणाक दोन्ही अवसर मेळ्ळेले आसा गुरुले पर्सनल सेवा करूंकय तशीची मुखार सुनू तांणी तांगेले वाणी सेवा केलेले आसा एक पंथ तांणी चैतन्य मठा वतना
चैतन्य महाप्रभूना जन्म घेतील जागेरी मायापुरांतू थंय वतना थंयची कोर्टयार्ड चढलेल्या मात्र त्यांना मस्त जण भोब मारता असा यो 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 म्हणून कडे पळयतना एक व्हड दिवोडू पॉयझनस दिवोडू थंय आसता तेन्ना अभय चरण आपय तांगेले पुरा गुरुबाई तांकां तुमी हांगा येयाची पळय कसो जाता असं म्हणून त्या वेळार श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर भायर येवन सांगता तागेले क्वॉर्टर्स दोन्ही फ्लोरार आसता न्ही वयरतून पळोवन सांगताची हो ताका जीवश मारी म्हणून भक्तिसिद्धांत सरस्वती सांगता तेन्ना एक चेल्लो व्हड एक दंड घेवन येवन ते देवडाक जीवश मारता तेन्ना श्रीला प्रभुपाद स्वामी दिसवस मिगेल गुरु महाराज नित्यबा एक जीवाक मारचे तसले आदेश दिल्ले म्हणून सांगून भारी आश्चर्य जाता तांकां एक पंत कसं म्हणून कळ्ळी तांकां मागीर तांणी शास्त्रां वचून पळयतना तांतू एक वर्स पळयताची त्या वर्साची आस की मोदेत साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या ताजे अर्थ कसं म्हणल्यार साधुताय एक साधू व्यक्तीताय पॉयझनस जावन आशिल्ले एक सर्पाक जेवो चेळाक स्कॉर्पियनाक जीवश मारचे पळोवन सूख पावताची म्हणाले ते श्लोकाचे अर्थ तेन्ना तांकां कळटा इत्तिमितीन श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान ताका जीवश मारचे आदेश दिल्ले म्हणून म्हळ्यार बाकी सगळ्यांकय ते उपास कश्ट दिवचे नज हेंचे जन्म घ्या जावका म्हणाल्यान तूं अर्थ तांकां कळटा मस्त पंत तांणी सांगू आसा गुरु महाराज लोटू श्रीला प्रभुपादान सांगचे मिगेल गुरु महाराज लोटू वळतना म्हाका भारी चंदपोर्न मोगान गुरु महाराज आपयत आशिल्लो तेन्ना मस्त मिगेल्या गुरुबाई तांणी सांगताची तूं इत्त तशी ओटू लागून तशें वच नज हें करूं नज म्हणून सांगता आशिल्ल्याची जाल्यारी गुरु महाराज मिगेल्याक भारी लायक नमुन्यार संपर्क करता आशिल्ल्याची आनी हांव केन्ना तांगेल्याक नमस्कार करता की तेन्ना गुरु महाराज मिगेल्या म्हापशी म्हणटा आशिल्लो दासोस्मी म्हणलें दासोस्मी म्हणून हांव तुका दासू म्हणून तेन्ना तांकां कळटा गुरुले इम्पॉर्टन्स गुरु ताय कशी बिहेव करता म्हणाल्यार तांकां कळटा आमी ताजे मितीन पुरा सेशन जतन तुमी आयकुचे आसा पुरो एंडांत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवा तांकां आमी नमस्कार करता आसाची तो वैष्णव व्हड जेवो सान जेवो कोणेय जेवो वैष्णव जाल्यार ताका नमस्कार कोरका म्हणल्यार आमकां परंपरान शिकोवन दिल्लेलो आसा तेची आमी फॉलो करता आसा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराले आनी श्रीला प्रभुपाद स्वामीले चैतन्य महाप्रभूले आदेश कृष्ण परमात्माले आदेश कशी भक्ता तांकां इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणाले तशीच मुखार सुनो श्रीला प्रभुपाद स्वामी अभय चरण तांगेले गुरु लेगी मेळूक कोरूक वता आशिल्ल्याची तेन्ना एक पंता श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगता अभय चरणा अरविंद अभय चरणा ಒಟ್ಟು एकलो आसतना म्हाका जण जीवश मारूताय पळयताची इत्तिमितीन जीवश मारू पळयताची ताजे बॅकग्राऊंड कसं म्हणल्यार श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा त्यांनी खंयचेय जाती जावो देवाल नाव काडलेरी 4 नियमा पालन करलेरी आनी कृष्ण भावनामृतांतू जोडसिलेरी तांकां ब्राह्मण दित पदवी दित आशिल्लो ते मस्त जाती ब्राह्मणा तांकां कृशी नाशिल्ले तांणी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराले येवन आर्ग्यू करता आशिल्ले तुमी कशी तशी हें करचें तें करचें म्हूण सांगून
जलेरी तांगेले फिलॉसॉफी स्ट्रॉंग आशिल्ली मितिना तांक कसं वाक्या मुखान आणि स्क्रिप्चर्स कसं सांगला म्हणून सांगून तांकां कशी ह्या करता आशिल्ले त्यांनी खंडन करता आशिल्ले त्यांनी उलयलेलें पुरा आनी तांकां एक्सेप्ट करपाक जाता आशिल्लें तशें तेजन कोप आशिल्ले जण तांकां मारूंक पळयलेलें आसा त्यांनी पोलिसांच्या वचून त्यांनी पोलिसांनी सांगू आसा शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमी दुड्डू घेवचे पुरोची जाल्यार तुमगेले थंयसर साधू मार्च के तेरे दोळ घेयनी म्हणून सांगून तुम्ही जागृत करका म्हणून सांगू आसा मुखार सोनू शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी कसं करताच म्हळ्यार तांगे अभय चरणाला कॉलेज मेट आशिल्लो सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फायटर जावन आशिल्ले त्यांनी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराले येवन सांगता आशिल्ले की तुमगेले एक मस्त यंगस्टर आसाची तांकां गांवां उद्धार करूंक पेटोवका म्हणून सांगून तेन्ना अभय चरणा गुरु महाराजान सांगू आसा की तांणी भारी स्ट्रॉंग नाची तांकां पळयन भारी वीक आसा तांणी तांगेल्यान जावपणी माती घालनाका तांकां कश्ट जाताले म्हणून सांगून तेंची आमकां पळयत कितली कृपालू आशिल्ले आनी कशी शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा त्यांनी कृष्ण भावनामृतांतू हाणू तांकां एक शिष्या तांकां उत्सुक कोरून कृष्णाला ते रुची दिवन प्रेम दिवचे प्रयत्न करता आसाची म्हणून अनेक आमकां उदाहरण पळयत की शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा त्यांनी नैष्टिक ब्रह्मचारी जावन आशिल्लेची बायल मनशालोटू मिंगलिंग जावचे तसल कसले कर नाशिल्लेची एक पण तसल एक अवसर आयल की अभय चरणालोटू विंगड एक शिष्य आनी ताका बायल ओट्टू बैसून आशिल्लेची तेन्ना बायलेन निमगेले शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा लागीं म्हाका गुरुदेव म्हाका तुमगे लागीं प्रायवेट जावन उरलो का म्हणून तेन्ना शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरान सांगू आसा हांव कोणाकय प्रायवेट जावन मेळना म्हाका तुमकां कसलेय सांगता जाल्यार हांगा सांग येता म्हणून तेन्ना अभय चरणाक मस्त इम्प्रेस जाता इत म्हळ्यार 60 वयर आशिल्ली गुरुदेव एक सान तागेले नातवेल तस तितले प्राय आशिल्ले तिगेले ताय उरलोचेक तयार ना एकलीची ओट्ट असले मात्र उरलोचे म्हणले हांगा उदाहरण स्ವಂತ उदाहरणान शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगताची जाल्यार विंगड एक अवसरान सांगू आसतानी की तांगेले एक पंथ संन्यासी डिसायपल त्यांनी तांगेले एकले बायलेन येवन तांकां तांडून व्हरतना की I would have sex hundreds of times if I thought I could raise Krishna consciousness children. Krishna भावनामृत चेडवांक जन्म दिवचेक कोणाकय कॅपॅसिटी आस म्हण जाल्यारी हांव कितले पण जावक जाल्यारी संभोग करता म्हणल्यार एक पॉइंट तांणी सांगू आसा तेंचे आमकां पळयत कितलेय स्ट्रिक्ट असो जाल्यार कृष्ण भावना तरी कृष्ण भावनामृता तरी कसलेय करूंक तयार आसा म्हणल्यार आमी हांकां मना करून घेवका तशीच कडेरची तांगेले अवसरारी कसं करताच म्हणल्यार एक पंथ अभय चरणा तांकां आपोवन सांगताची त्या राधाकुंडा लागीं वृंदावनांतू मिगेल पूरा शिष्या त्यांनी लढाई मरता आसाची केदन जाल्यारी उज्जला गुपुरो या गवडिया मट्ट उज्जला गुपुरो म्हळ्यार केदन जाल्यारी तांणी त्या लढाई मारूंक पळोवची म्हणल्यार सांगता आसा ताजे हिंट शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर अभय चरणार दिता तेन्ना तांकां दिसता कसं करचें बा म्हणून तेन्ना आनी ताजोटूच एक आदेश दिता तूं मुखारसून कशी पुणी कोण तुटले दुड्डस म्हण जाल्यार कृष्ण भावनामृत पुस्तक प्रिंट कोरका आनी ते प्रचार कोरका म्हणाला आदेश दिताची
ते तांगेले ऑलमोस्ट लास्ट मीटिंग आशिल्लें भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराल आनी शिला प्रभुपाद स्वामी आले. तदनंतर तांणी मेळ्ळी. एक पंता जनवरी 1 तारीखेक तांगेले न्यूज येत की शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराल देहांत जाल्ला, तांणी शरीर त्याग केला म्हणाले न्यूज शिला प्रभुपाद स्वामीक कळता. भारी बेजार जाता तांकां की मिगेल गुरु महाराजाले देहांत जाल्लेलो आसा आनी म्हाका कलकत्ता वचची की वृंदावना वचूंक कसलें आसना, तांकां पर्सनली मेळूं जायना. हांव कसं करचें म्हणाल्या दुख्ख मनांत येता. जाल्यार तांणी लेखता कसं म्हळ्यार शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर हे जन्म घेतील कसले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुले आंदोलन प्रचार करचे खातीर तांकां हे जन्म येवंक लास्ट जन्म तांगेल इंद्रिय तृप्ती खातीर आयिल्ले न्हय तांणी भुलोकांतू. तांणी ते प्रचार करचे खातीर हांगा जन्म घेतील आसा. तेंचे ते मना करून घेवन अभयचरणा तृप्ती पावता आनी गुरु महाराजान कसो आदेश दिला ते मुखार सुचेक प्रयत्न करता. तांगेले लेटर वपास वाचता तांणी. ते मोरचे फुडें तांणी अभयचरणान एक लेटर बरोवचें आसता गुरु महाराजाक आनी तांणी ताजे रिप्लाय घालूंक आसता. ते मोर दिता तांकां ताजें लेटर मेळचें. तांतू आदेश दिल्लेलो आसा कृष्ण भावनामृत आंदोलनान सहाय करून मुखार सुन वचका म्हणून. मस्त अवसर अशें आसा की भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांणी शिला प्रभुपाद स्वामीक एनकरेज केल्लेलें. तांणी गुरु महाराजाले जन्म दिसाक आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार व्यास पुजा म्हणटाची. तेंची शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराल व्यास पुजे वेळार शिला प्रभुपाद स्वामी मुंबईंतू अति सुंदर एक पोयम लिखता बरयताची. तशी त्या वेळारीच एक एस्से एलोक्युशन फॉर्मान दिवचें आसा तांगेल गुरु महाराजाक ग्लोरिफाय करून. ते शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान बाकीचे शिष्या तांगेले सांगू आसा म्हळ्यार अभयचरणान अशी बरयलेलें आसा ते म्हाका भारी खुशी जाल्लें म्हणून. तातूंत एक पोयमाचे अर्थ कसो म्हळ्यार शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर देवाले सेवक आनी पुरा मायावादी खंडन करतलो म्हणून. ते कोणाकय कॅर करनाशिल्लो. सिंह गुरु म्हणटाची शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराक. तांणी कोण आयले तांकां खंडन करता आशिल्ल्याची मायावादी तांकां तांगेले उतरारी तेंची तांकां कॉम्पीट करूंक कोणूय ना आशिल्ल्याची. ते शिला प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेल्या जिवनांतू अर्पीत करून आमकां हे कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिल्लेलें आसा. सुरवेरी मुखार हे अध्याय न्हय जाल्यार 1-2 पॉयंट हांव तुमकां सांगूंक प्रयत्न करता आसा मुगेल्या शुद्धीकरणा खातीर. तांगेलें जीवन भारी कश्टार आशिल्लें जीवन आशिल्लें. गृहस्थाश्रमांतून तांगेले एस्ट्रॉलॉजी पळयतना कसं सांगिल्लें म्हळ्यार भारी व्हड एक मनीस जाता म्हणाल सांगिल्लें आसा. सुरवेरी तांगेले प्रचार करून सांगतना तांणी म्हणटा की पळय हांवें ते दुड्डू करता, दुड्डू करून जाता ते दुड्डू यूज करून हांव प्रचार करता म्हणून. जाल्यार देवालीची कशी आशिल्ली म्हळ्यार तांगेले पुरा बिझनेस चोरी फ्लॉप जावन कसलेय ना जाता तांकां. कांय नमुन्यार आशिल्ले तुडवा अशें कॅपॅसिटी ना जाता. तदनंतर तांणी गौडिया मठा वचून कृष्ण भावनामृत मॅगझिन्स वगैरे पुरा विकून करून ते प्रचार करूंक प्रयत्न करताची. तशीच मुखार सुन लीग ऑफ डिवोटीज म्हळ्यार झांसींत एक ऑर्गनायझेशन
सूर करताची झांसी दिंडी तुझी तेव्हाही अनसक्सेसफुल जाता त्यांनी मन अलेखताची हे गुरुदेव श्रीला भक्तिस्थान सरस्वती ठाकूर हांव तुम्ही म्हाका कसलो आदेश दिल्लो आसा पण तू कसलेय हांव प्रयत्न करून म्हाका मुखारसून वचूं जायना मू हांव कसं करचें देवा म्हूण सांगून मागून घेता असो गुरुदेवा लागीं तेन्ना तांकां दिसवस मिगेले एस्ट्रोलॉजीन तर सांगला जाल्यार म्हाका कसलेय नमुने दुड्ड करूं जायनी मू म्हूण दिसता जाल्यार मुखार सून भारी कष्टारी कशी पूण एक टिकेट घेवन US वता तांणी ते US वचून कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारी संदायरी पुरा प्रपंचांत प्रचार करताची हे एक श्लोक सांगून हांव आयचे सेशनाक विराम दिता हे तांणी सांगिल्ले हे अध्यायान सांगिल्ले श्लोक अंतू धंच स्कंद श्रीमद भागवतमाचे 88 चैप्टर 8 श्लोक श्री भगवान उवाच यस्याहम् अनुग्रहान्नामि हरिष्ये तद्धनं सनै ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् अजर तू कसले देवान सांगला कृष्ण परमात्मान इफ I especially favor someone I gradually deprive him of his wealth then the relatives and friends of such a poverty stricken man abandon him in this way he suffers one distress after another श्रीला प्रभुपाद स्वामीले आयचे अध्याय पळयतना हे आमकां श्रीला प्रभुपादान स्वामीन सांगू आसा देव कोणा प्रीती करता की तेगेले फस्ट तेगेले दुड्ड काण घेता म्हणून कृष्ण परमात्मा तेन्ना तेगेले फ्रेंड्सांनी तेगेले संबंधी ताका पुरा आदले दुड्ड ना म्हूण सांगून सोडून वताची तशी एक कश्ट नंतर अनेक कश्ट जाता आसता ताका जाल्यार खंय कश्ट पावता ते कृष्ण हात दिवन वयर करून कृष्ण भावना अमृतान तू आशिल्ले भितर व्हड पोसिशनार हाडून बसकरायता कांय ना ती कडेन 108 टेम्पल्स पुरा गांव भोंवन कृष्ण परमात्माले प्रचार करून चैतन्य महाप्रभु कृपा मेळ्ळल मितीन आजी हे कंप्यूटर येद्रा बैसून कृष्णाल विषय सांगूक एक अवसर मेळटा आसा ना म्हणजे खंयचे एक जागेर बैसून विंगड कसले टीव्ही पळोवचकी सिनेमा पळोवचकी करता आशिल्ल्याची ह्या दामोदर म्हयन्यान तू एक दीस पुणी दामोदरा लुडगा आसतना ती वचना कृष्ण भावनामृतांत आईल मितीन मात्र श्रीला प्रभुपादाल कृपा मितीन मात्र श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराल कृपा मितीन मात्र ब्रह्म मध्व गौडीय वैष्णव परंपरा मितीन मात्र तसं लेकी योग मेळ्ळले म्हूण सांगून देवालाक मागून घेतास की येदनाई कडेच श्वासताय कृष्णाल उडगासारी गुरुल सेवारी आणि वैष्णव सेवारी करची तशी जावो म्हूण सांगून प्रार्थना करतास वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय।